Jesuite po bogacia baona ni băinino, तुमकां समेस्तांक कार्मेल किरण TV प्रोग्रामाक हांव येवकार दिता आनी हे आमचे नियाळाचे कार्यक्रम देवाच्या शब्दाची विधी जावं दी आम्हा समेस्तांक एक देवाचें बेसांव आमच्या आत्म्याक आनी काळजांक आनी आमच्या घराण्यांक शांती समाधानाची वाट म्हणून हांव मागतां. एक घडी बरो ह्या देवाच्या शब्दाच्या उतराचो नियाळ करूंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून मौन पडी मागया. मोगाचेनो इगर्ज माथा आमकां आमच्या जिविताक खाण जावन आज सान लुकाच्या वांजेरांतली एक घडीत आमचे मुखार दवरता. हे आमी जीत दिवन आयकुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक लागलो, हांव संवसारांत उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेट्टलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें हांव घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना.
संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळेसार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायेचेर आड रावतली. देवाचे उतार हे. जिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, ही उतरां वाचून जाल्या उपरांत हे देवाचे उतार म्हणून सांगूंक इल्ली भिरांत दिसता. कित्याक आमी सदां आमकां आयकुचे प्रमाणे जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळचो असो, जेजू बरो गवळी, जेजू समाधानाचो मनीस, जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांत आनी समाधान दिता. तसलीं उतरां आमकां आयकोन ती सडावड जाल्ल्या वरवीं जेजून सांगची ही उतरां आयकोन आमकां आमच्या थळमाट्याक मारल्या बरी जावंक पुरो. कित्याक सबार फावटी आमी चिंताव क्रिस्तांव समर्थ म्हळ्यार एक सुलभायेची समर्थ. थोडीं देवासांवां थोडे मागणे केल्यार देवाक पुरो. आनी तशें देवासांवांनी मागणी आमी चड करून वेता. पूण क्रिस्तांव समर्थींत आनी एक खूस आसा. म्हणजे क्रिस्तांव समर्थ नितीची समाजींत तिका एक कोशेरता परी एक प्रत्येक आईन काम आसा. कशें मनशाच्या जिवितांत एक कोशेर्द आसा गी, ते कोशेर्द मनशाक तवळ बऱ्या वाटेन वचूंक अवकाश ताणें आपोवन दिता. आनी पाड वाटेन सूख वाटेन गेल्ल्या वेळार परत्यान फाटीं आपयता गी. म्हणजे देवाचो ताळो जावन आसा गी, तशेंच क्रिस्तांव जावन आसात इगर्ज मातेंत ह्या सगळ्या संवसारांत तसलें खमीर, तसलें मीठ आनी तसलें काम तांकां आसा. तांणी जायसय नितीचे संकेत तांच्या जिणेद्वारी तांणी प्रामाणीकपणी आनी नितीन आनी न्याय नितीन तांणी जियेसय म्हणून तो भाग जेजून आमकां दिल्लो, तो वावर आमकां दिल्लो, त्यो ध्येय आमकां दिल्लो. आज इगर्ज मात आमी उडासा काडटा. जेजू थोडे फावटी कडक उलयल्लो आसा. ताका भायल्यान सांतीपण भितरल्यान कुसाडाय नालिसाय आसची ताका सोसूंक जावचें जायनातलें. प्रत्येक जावन धार्मीक वडिलां जावन भायल्यान धार्मीक जिणी दाखोवन भितरल्यान सामाजीक आदाया खातीर तांणी जियेतात जाल्यार तर जेजू तांकां बोड झुकोवन सांगतालो हें करचें समान न्हय म्हणून. देवाचें देवाक दी, मनशाचें मनशाक दी. तुमी कपट्यानो, तुमी जावन आसात भायल्यान सुणून काडिल्ले फोंड, भितरल्यान तुमचे थंय आसा ती कुसाडाय म्हणून खडक उतरांनी सांगलें आसा. आनी हेरोद राया विशयान सांगता आसतना तो म्हणूंक लागलो, वचा आनी त्या कोल्याक सांगा की म्हजें काम हांव आज आनी फाल्यां
संपूर्ण करता ताचें काम तो करून दी म्हणून. जेजू धैर्यादीक व्यक्ती जावन आशिल्लो, मोवाळतो, खाकूळ दिसो तो, भुरग्यांक थंय व्हडा मोगाचो, पूण तसल्या मनशान नीत आनी अनीत, न्याय आनी अन्याय ताचे मदें आमकां फरक करूंक आनी तें कितें म्हणून जाणा जावंक आमकां शिकयलां. देखून खरे क्रिस्तांव आनी सगळी क्रिस्तांव समर्थ जावन आसा समाजीचें मीठ, समाजीचें अंतस्करण, समाजीचें कोशेर्द. त्या देखून आज जेजू ही उतरां सांगता. आसात घडयो मनशाच्या जिणेंत केन्ना ताणें देवाच्या उतराक खालतीमान घालून आपणाच्या वडण्या विरोध आनी समाजीच्या बुलोवण्या विरोध सला जाय पडटा. आमच्या आपणाच्या कोशेर्दाक खालतीमान घालून देवाच्या शब्दाक आनी देवान शिकोवच्या शिकोवणेक खालतीमान घालून सर संगती थंय हांवें निर्धार घेवंक आसा. आनी तो निर्धार घेतना दुखता, भोगता, नाका जा कशेंय एडजस्ट करया. आमच्या गांवांत तो शब्द चड वापरतात, एडजस्ट माडी. आमी आमचे कोशेर्द एडजस्ट करता. आमच्या समाजींत घडच्यो सबार संगती आतां दूरदर्शनांत दाखयत आसतना सक्कडी करतात. हांवें कितें करूंक नजो? सक्कडी गर्भपात करतात, सक्कडी लैंगीक जिणी विशांत तांकां चड भिरांत ना आनी ताचे विशांत फरक ना. देखून आमी कित्याक तशें करूं नजो? ड्रग्स आसात, उण्या मोलाक मेळटात, पुलीस दोळे जमतात तांकां 4 ग्लास दिल्यार, तर कित्याक आमी करूं नजो? फिल्मांनी तें देखता, सिरियल्सांनी तें देखता, न्यूजांत आमी देखता. तर आमकां एक भोगता, व्हडलें न्ही, व्हडलें कांय न्ही तें, आमी करया पूण आमी कशें करता आनी आमी फटफून पडटा. मोगाचें न्हू. जेजू आमकां सांगता ना. जेजू न्हू मातेवाच्या 5व्या अवसरांत खडक्क जावन आमच्या वडण्या विरोध उलयता आसतना तो सांगता, तुजे दोळे तुका देवातून पयस व्हरूंक पळयत जाल्यार तो कोंकून काड. कोंकून काड वय म्हणजे तुजेरच तूं जबरदस्ती चलय, तुज्या वडण्यांचेर तुवें बलात्कार चलयचय. तुजो हात तुका चूक वाटेन तुका व्हरता जाल्यार तो हात कातरून काड. तुजो पाय तुका चूक वाटेन व्हरता जाल्यार थंय कातरून काड. सरकार जावं तुवें एका हातान एका दोळ्यान गेल्यार तुका बरें म्हणून तितून सर खडक उतरां जेजू सांगता. तर जेजूच्या उतरांनी कसलोगी अर्थ आसा. थोडे फुडें आमी क्रिस्तांवांनी अशें जिवची गरज आसा. संवसार सांगता म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान वेचें आमच्या कोशेर्दाक, आमच्या जिणेक तो सोबाना. तर कितें सांगता जेजू? हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. बेवटोवची उतरां. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. आमकां जाय जेजू संवसारांत समाधान करचो. ना ना तुमी लढाई करनाका, तुमी बरे भुरगे जाया, बरे जाय म्हूण आमी हेरांक बुजबाळ सांगता. आनी जेजू आमकां सांगता, ना ना हांव म्हाका धाडलो बापान उजो घालूंक म्हणून. मोगाचें न्हू. ह्या उतरांचो अर्थ कितें? हे आतां आमकां दिसना जावंक पुरो, पूण पुर्विल्या इगर्जमतेंत हें घडटालें. उजो म्हळ्यार पेटचें. पेटतना हें बरें आसलें भांगार बरें तें दिसता, तातूंत कश्मल आसलें तें नापयस जाता. उज्यांत मनशा हर एक वस्त नितळ करतात. उजो जावन आसा नितळ करची सकत, भस्म करची सकत ती जावन आसा.
एका वाटेन भस्म करता आसतना आनी एक कश्मल भस्म करता आनी बरें आसलें नितळ करता. देखून सरकाराची वाट उज्याची वाट, बारीक वाट ती, मोठी नाही, रुंद नाही, अशीर वाट ती. आणि अशीर वाट म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या आनी वडण्यांच्या बुलवण्याक सहजली वाट नाही ती. आमी आमकांच नियंत्रण करून, आमकांच आमचे वयर जैत व्हरून, आमच्या वडण्यांचेर जैत व्हरून आमी जियेता जाल्यार मागीर आमकां तें समाधान मेळटा. पूण आमचे वयर आमी झूज चलयतना तो उजो पेट्टा. खंय तर झूज आसा थंय उजो आसा. आनी आमचे अंतस्करण नितळ जाता आसतना, आमचे कूड नितळ जाता आसतना, आमचे मन नितळ जाता आसतना, आमचे वडण्यो नितळ जाता आसतना आमचे थंय नवें जिवीत उपजून येता. आमी जेजू सारकी जाता. सांव पावलो घरांत बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या अवसरांत 16व्या वळींत सांगता, हांव जियेना. हांव जियेता पूण हांवूच न्ही, म्हजे थंय जेजू जियेता. म्हजे थंय जेजू जियेता. हांवें करचीं कामां, हांवें करचें हें सर्व म्हजेच थकी जावचें न्ही. तें म्हजेच थकी जेजू आसल्या वरय मात्र जेजूच ही कामां करता. देखून ही म्हजी जिणी कितें आसा ती त्या जेजूक हांव समर्पण दिता. म्हाकाच म्हजे पसून कुर्सार मेल्ल्या त्या जेजूक हांव म्हजी जिणी समर्पण दिता म्हणून सोबीत उतरांनी सांव पावलो सांगता. मोगाचे भाव आनी भयणी, आमी आमचे वयर जैत व्हरता आसतना उजो पेट्टा. उज्या नासल्या बरी बगता. आमच्या लैंगीक वडण्यांचेर, आमच्या जावं दी एकलो सोरोप येवंक संवय जावन आपले जे कुटुंब पिड्ड्यार जावन येता आसतना ताका देवाचो उजवाड मेळटा जाल्यार एक घडी भर कितें करी जाय म्हूण ताका बगता. एका वाटेन हांवें पुरो सोडी जाय, म्हणजे कुटाम ना जाता, हांवूच पिड्यान पडलां आनी सगळें हांव आनी म्हजे कुटाम सांगाताच नास जातात. आनी एका वाटेन ती वडणी आसा, ती आंगड पळयता आसतना, ती इश्ट मेळटा आसतना दुसऱ्या गजालीन चिंतचें नाका म्हणून बगता आनी थंयसर आमी धांवता. ह्या दोन संगती मदें उजो पेट्टा ताच्या जिणयेंत. आनी एका तरान लैंगिकेचे वडणी आसता आसतना परत्यान मनशाक अवकाश मेळटा आसतना तो अवकाश विरोध हांव नितीन निस्कळपणी जियेता आसता म्हणून तो निर्धार घेता आसतना ती जावन उजो पेट्टा. त्या उजो जावन आसा त्या घर्शणाचो संकेत, म्हणजे बऱ्या आनी वायटा मदें आसच्या आंतरीक घर्शणाचो संकेत जावन आसा. तर मोगाचे न्हू, जेजू सांगचे वाजबी जावन आसा. थोडे निर्धार घेवंक आसा आमच्या वडण्यांचेर आनी थंयसलो उजो पेटोवंक जेजू आयला. कित्याक उज्या मुखार कोण देवाचे मनीस, कोण आदांच्या पातकांतावन विमोचन जाल्ले मनीस म्हणून दाखोवन दिता. तर आज आमी ह्या उतरांचो नियाळ करया. आमकां कितें जेजू सांगता? आमच्या वडण्यांनी, आमच्या अंतस्करणांत जेजू थाळो आमी आयकता गी. सबार पोटी आमी जेजून अशें सांगता आसतना आमी तो थाळो बंद करून आमच्याच वडण्यां प्रकाश गेल्ल्या वेळार आमी फोंडांत पडली ना गी. आनी तेच ना जाल्यार परत्यान तो थाळो आमकां आपयत आसतना आमचे थंय आसलें तें जुसू उज्या बरी आसलें न्ही गी. तर वय मोगाचें न्हू, त्या पुर्विल्या क्रिस्तांव मदें एक क्रिस्तांव जावन जियोंक तांच्या कुटुंबांत जगदोणी मेळ्ळी. दोगा जाणां क्रिस्तांव जाल्यार त्या जाणांचे विरोध. आवय क्रिस्तांव जाल्यार धूव विरोध, धूव क्रिस्तांव जाल्यार आवय विरोध, सून क्रिस्तांव जाल्यार माय विरोध. तशें जावन आसली घडीत. आतां जाल्यार मोगाचें न्हू, जेजू पसून जियेत आसतना, निती खातीर जियेत आसतना
प्रामाणीकपणी जियेत आसतना आमी तोबारांक विरोध जाता आमकां उज्यान घालतात. पूण जाल्यार त्या उज्या मुखांत्र आमकां देव मेळटा. आमी नितळ जाता. समाजीन आमकां त्या घडये स्थानमान ना तरी, त्या घडये आमकां दगदोणी आसा तरी खंडीत जावन जेजू दिवचें तें आंतरीक समाधान, संवसाराचें समाधान न्हय, फेस्तांचें समाधान न्हय, गम्मताचें समाधान न्हय, बकार देवा मुखार हांव नितळ आसा. देवान म्हजो सॅक्रिफीस मानून घेतलो आनी म्हाका म्हज्या वडण्यांचेर हांव जैत व्हरता आसतना म्हाका दिल्लें तें धैर्य हांवें तें अनुभव जाता आसतना म्हज्या काळजांत एका तरान संतोश आनी नीज शांती आनी समाधान मेळटा. आनी थंयसर जेजून दिवचें हांव जावन आसा उदाक म्हणून सांगिल्ल्या उतरांचो आमकां उडास येवंक पुरो. ताच्या नीज उदका वरवीं आमचें थाणेलींक काळजां संतोशान आनीक मोगान बरोवंक साध्य आसा. तर जेजू थंय आमी फाटीं येता आसतना मोगाचें न्हू देखान घेवया. उज्यांत आमी पाशार जायचंय. जेजून जाणलो उजो जावन संवसारांत तरी वडी आमी त्या उज्यांत आसतना समाजींत तो धड निश्चय धरून हेरांकी बऱ्या वाटेन आपोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमी उज्यांत पडटा. जाल्यार धैर्य घेवन जेजू संगी आसा. आमी एक दीस त्या उज्या मुखांत्र नितळ जातले आनी समाजच बरी जातली म्हणून चिंतून आमची जिणेमी देवा मुखार मांडून दवरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.